आयज एक खरेंच ज्या पद्दतीन खरी जागृताय आयज जी गरज आसा ज्या पद्दतीन हांगा हे सरकार चल्ला जावं त्या देशाक जावं त्या हांगा आनी ताका लागून कांयच खंयच डेव्हलपमेंट जायना जेणे करून बारीक लोकांचो ग्रामीण भागाचो लोकांचो सर्वसाधारण लोकांचो प्रश्न हांगा आयकून घेवपाक कोण ना आनी हाजे खातीर काँग्रेस पार्टीच्या वतीन आयच्यान ही सुरवात जाता जन गण मन अशें सुरवात जाता तातूंतल्यान आतां आमी हांगा सुरवात करता आसतना बसून म्हणटा अशें लोकांचे सर्वसाधारण मनशां बरोबर तेंचे विचार आयकपाक त्यांच्या विचाराची देवण घेवण करपाक प्रत्येक हांगा साकून म्हापश्यां जावं किंवा प्रत्येक भागांनी वचून ग्रामीण भागांनी शहरी भागांनी वचून त्या लोकां कडेन विचारपूस करून आयज गोंया भितर कितें चल्लां गोंयांक कसली उणीव आसा गोंयांक आयज सर्वसाधारण मनशांची किती उणीव आसा हे सगळें जाणून घेवपा खातीर हाजी सुरवात जाता एक सुरवात खरोखरच एक शानदार योजना आमच्या नवीनच जाल्ल्या अध्यक्षांच्या तकलेंतल्यान आयिल्ली आसात आमचे डॉक्टर चल्लाकुमारजी आनी हाका मान्यता दिवन खऱ्या अर्थांनी एक सर्वसाधारण मनशाक जे आमचो सेक्युलर पक्ष सगळे धर्माच्या सगळ्या लोकांक घेवन वचपी पक्ष ताका लागून आयज जें कितें चल्लां ताका खंय तरी कंट्रोल काडपाची गरज आसा म्हणून आयज हांवें एक मोहीम चालू केल्ली आसा आनी सुरवात हेजी करतात आनी खऱ्या अर्थांनी हेजी गरज आसली कित्याक ग्रामीण भागांक सर्वसाधारण मनशाची आज कितें अडचण आसा कितें प्रॉब्लेम आसा हे तेंचे लेवलाक वचून जर तेंचे लेवलाक तेंचे बरोबर सहभाग जावनच जर तो विचारपूस केल्यारच हे चड कळटलें आनी हातूंतल्यान ह्या काँग्रेस पक्षान सुरवात केल्ली आसा. This is a very unique program. Instead of public coming and meeting the Congress leaders and expressing their grievances, our PCC state leader, our PCC president Girish Chodanga, and the leader of the opposition, Mr. Babu Palekar, and the Congress senior leaders, they all going to their doorsteps, and we were planning to redress their grievances. In the last almost 6 years of BJP's tenure, the people of Goa are facing lot of problems in their life. Whatever the assurances they are given about the employment, they could not able to fulfill. Today the mining dependent people are in the street. So there is no solution. This government could not able to deliver any good things for that lakhs of the people. Though they are in the power in Delhi, they could not able to convince the central government to restart the mining activities, not for some certain individual, it is for the benefit of the lakhs of the people. So now the Congress leaders, our senior leaders, we are going to the doorsteps of the Congress, ordinary public, and also even the grassroots worker, instead of contacting the high command, the high command is now high command is on their doorsteps. Yes. So Congress party always believes in this. Our Congress, All India Congress Committee President Rahul Ji, as everyone knows about it, is the man. Even in recent Karnataka election also, he has toured almost 14,000 kilometers by road to meet the crores and crores of the people. So like that, whatever they say, whether it is the problems of the farmers, or whether it is the problems of the Dalit community, or it is the problem of the minorities, or the women, or oppressed community, wherever there is a problem, the first man who used to go and visit and redress the problem is our Congress President, Rahul Gandhi, and our senior most Congress leader and the earlier Congress President Sonia Gandhi. So now this is on the footsteps of our senior leaders, our Congress President Rahul Ji. Now our Pradesh Congress Committee President also started this unique program. So this program will go on continuing till you cover the entire state, all the 40 constituencies, all the villages, and after that we will have a very big morcha. We will have a secretariat march with all the people, those who have the problems. We will take all the points and whatever the problems in the present prevailing in the state. We will take everything and we will start our agitation program. We will not keep quiet until otherwise this government resolve the issue. Otherwise,
illogically how the government was formed. This government has to be dismissed by the governor. So till then, our program, our agitation will continue. So this is one of the very unique program. I wish our Pradesh Congress Committee President to have it in a very successful way, because the expectation among the public of the Goa are much. They are expecting much from the new incumbent of the PCC President Goa, Girish Chodangar. So he can deliver goods very well as per the expectation of the people of the Goa. Jana mana जनगणना नोमान तुका गोंयकारा नोमान तुमकां सगळ्यांक हे नोमान उतर म्हणटा ते एक बायबलांतल्यान आयिल्लें आसा. नोमान म्हणटा ते रिस्पेक्टेड वर्ड जे हे आयज काँग्रेस पार्टीन नोमान उतर काडला गोंयकारा म्हणून हे जावन आसा मोलादीक उतर. तितलोच आमी नोमान म्हणटा त्या उतराक आमी गोंयकाराक वालोर दिलेलो आसा. आयज हे आमी बसीन भोंवन लोकां मदें वयतले कित्या खातीर इलेक्शन लागीं पावूंक ना, पूण आयज गोंयकार आमचे दुखवल्या. आयज गोंयकार गोंयांत सगळे बंद पडलेले आसा. त्या खातीर लोकांक ज्या मनांनी कितें आसा ते आमी लोकांच्या मुखार आमी आयज वतले आनी त्या कोणा विचारतले कितें म्हणजे प्रश्न आसा ते. कित्याक कालूच पेपराचेर आमी वाचलां मायनींग बेल्टान तांणी म्हटलां की आनीक BJPच्या लोकांक आमी मिटिंगे घेवंक दिवचे ना म्हणून. वालोर त्या लोकांक इतलो तेंप तांणी पासियेंस काडले. आयज सगळे वाटेन बंद. आयज आमच्या वाठारान येत जाल्यार येदे कोणके पडलेले आसा. एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल मेवता पूण फायनान्शियल एप्रुवल कोण दितलो? फायनान्शियल एप्रुवल अमेरिकाक आहा. आमी म्हणटा ताणें बरो जावन येवचो आनी आमचे गोंयची उदरगत जावची. हो प्रोग्राम आयज आमी घडोवन हाडला तो लोकांच्या समोर आमी लोकांच्या मेरेन वतले. लोकांची कितें डिफिकल्टीज आसा ही घेवन आमी आमच्या मदें मागीर आमचे सिनियर लिडर बाबू कवलेकर, डॉक्टर चेल्ला कुमार आनी आमचो निकतोच डायनॅमीक लिडर जो आमकां सेंट्रल आमच्या पार्टी प्रेजिडेंट नॉमिनेट करून दिला बाब गिरीशान. आयज बरे युथाच्या नांवान आयज सगळे आमचे यूथ एकठांय जाल्या ही चळवळ फुडें व्हरपाक. आयज आमी हो प्रोग्राम जो लॉन्च करता युनीक प्रोग्राम आसा जे आमी सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक आमी जाणून घेवपाक सोदतात. आमी पब्लीक ट्रान्सपोर्ट यूज करतले, बसीस, टॅक्सी, रिक्षा जावं मोटरसायकल टॅक्सी. ज्या कारणान आमी सामान्यांतल्या सामान्य लोकांक स्पर्श करपाक शकतले, तेंची जाणून घेवपाक शकतली तेंच्या मनान कितें आसा, तेंच्या गोंयकारांचे आमी म्हणणें आयकून घेवपाक सोदतले तेंच्या मनान कितें आसा. कारण आयज आमचो सरकार ना गोंयांत आनी सरकार नाशिल्ले कारणान कितलेशेच प्रश्न उपासल्याक आयकून घेवपाक कोण ना. लोक रस्त्यार येतात, लोकां भितर चिंता आसा. आयज सगळो गीम आशिल्लो जो प्रोडक्टीव टायम आशिल्लो तो काबार जाल्लो आसा. आतां पावस रोखडोच सुरू जातलो आनी असंख्य प्रश्न गोंयचे मुखार आसात. तरणाट्या मुखार दिसता कितें जातलें आमचे फुडार. आवय बापायक चिंता आसता भुरग्यांक कितें जातलें. मायनींग डिपेंडंट लोकांक खबर ना फाल्यां कितें जातलें. आयज रिजनल प्लॅनाचे खातीर लोक रस्त्यार आसा. म्हणजे वेगळे वेगळे प्रश्नान त्रस्त जाल्ले आसा. गोंय सरकार न्हिदलेलो आसा, कॅबिनेट मिटींग जाल्ली ना आनी ह्या हेजेर आमी लोकां भितर भोंवतले. आमी भाशणां कांयच करपाना, आमी फक्त लोकांचे आयकतले. खूब कडेन बाबू येतलो बरोबर, आयज डॉक्टर चेल्ला कुमारूय येतलो बरोबर जो खास करून आयज आयिल्लो आसा. टोनी बाबूय मदीं जॉयन जाता, खुबशे आमदारूय मदीं जॉयन जातले आनी सामान्यांतल्या सामान्य मनशा कडेन आमचो संपर्क करपाचो हेजो उद्देश आसा. आनी ह्या उद्देशांतल्यान लोकां कडेन मागणी करतात तुमी येयात, तुमची घराणी कितें आसा ती आमचे कडेन आयकुया. आनी ज्या भागांक आमदार आसा, जे लोकल लिडर आसा थंय जॉयन जातले. बस स्टँडार आसतले, बस स्टँडार आमी लोकांक मेळटले. जंय खंयचो आमचे कार्यकर्ता आसा थंय वयतले आमी. सो अशें करून आमी जनसंपर्क अशे तरेन करतले. लोक आसते आमी वयतले, लोकां आमी आपोवपाना. हो एक वेगळो जनरली कितें करता, पॉलिटिशियन वयता आनी लोकां आपयतात. आमी लोकां आपोवपाना, आमी लोकां भितर आमी वयतले. लोक जंय आसा थंय वचून आमी उबी रावतले. लोकांचे फक्त
आनी म्हणणं आयकतले. आमकांय लोकांनी कितें म्हणलें जाल्यार ती सुद्दां आमची तयारी आसा आमी आयकून घेवपाची. आनीक आमी तेजेर कितें सुटावो करपाक शकता ते आमी तेजे नंतर बसतले, चर्चा करतले, तेजेर उलयतले. हो एक आमचो प्रयत्न आसा जो लोकांच्या घराघरांनी वचून तांचे विचार जाणून घेवपाचो, आनी आमकां खात्री आसा की आमी ह्या प्रयत्नान यश मेळटलें म्हणून.